नमस्कार, पया प्राइम खबरो। फाटभूंय पळयनासतना पुलिशेक कळनासतना घरा भाड्यान दिवपी घरकारा आड पुलिसांची आता मोहीम। परिकार म्हणटा 2017 मेरेन गोंयांतूच दिल्लीचा विचार पासून ना। ई पावणेत 17 कटकटी सरकाराक पेलवना। मुख्यमंत्री परिकार म्हणटा सुप्रीम कोर्टाकडच्यान सरकार करून घेतलो वेगळी पद्धत। कावऱ्या करतले मिनाचे फेर सर्वेक्षण। पणजे पुलिसांनी मोटरसायकल चोरांचे रॅकेट हाडले उक्ताडार। 13 स्कूटरी आणि मोटरसायकली जप्त। गाड्या सहित दोगांक धरले। एकलो परवरेचो पुलीस केलो निलंबित। माध्यम धोरणाची अधिसुचोवणी फुडल्या 8-10 दिसां भितर काडपाचो सरकाराचो विचार। सुप्रीम कोर्टाचे कर्नाटक निकाला उपरांत शिक्षण खाते घेता कायदेशीर सल्लो। सोळा मायाक लोकसभेचो गोंय आनी देशभरातलो निकाल प्रुडंटाचेर लायव्ह। वेबसायटीचेरूय प्रुडंट लायव्ह। उत्तर दक्षिण गोंय आनी दिल्ली सावन प्रुडंटाचे ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। आनी मुरगांवां मार्केटात शालिमार क्लॉथ सेंटराक उजो। कोटभराचो म्हालाचो लासून गोबर। 5 फायर ब्रिगेडी दनपारा मेरेन पालयतालो। फातोडेर लागिल्लो उजो। खबरो विस्तारान। भाड्याक रावतल्यांची फाटभूंय पळयनासतना पुलिशेक कळनासतना घरा भाड्यान दिवपी घरकारां आड पुलीस मोहीम उगडपाचे आसात। मुख्यमंत्री परिकारान मिडियाक हे उलोवन दाखयलां। नेसा स्फोट प्रकरणाचेर तो मिडिया कडेन उलयतालो। बीजेपीचे सरकार आयल्यार परिकाराक दिल्ली व्हरतात म्हणून रिपोर्ट येवंक लागल्यात। परिकार म्हणटा ताचे तकलेत तसलो विचार सुद्दां ना। 2017 मेरेन तो गोंयच्यान हालचो ना। सत्य सांगता हांव दिल्लीक काय वचना। म्हाका लोकांनी गोंयच्या लोकांनी 5 वर्सांनी निवडलो। सो आय फील दॅट माय ड्युटी इज टुवर्ड्स गोवा एटलीस्ट अप टू 2017। अजून पर्यंत संघान केन्नाच म्हाका कितेंच सांगूं ना। तुम्ही अध्यक्षपदाचे हे घाल्यार म्हाका संघान कांयच सांगूं नासलें। कोणें म्हाका वेळ उलोवन ना सुद्दां विशयाचेर। प्रेसांचेरूच कितें म्हणटा तें अशी आळमी कशी वयर सरता। आयजूय म्हजे कडेन कोणूच उलोवन ना। पार्टींतलोय उलोवन ना, संघातलोय उलोवन ना, वयल्यांच्यान उलोवन ना, सगळ्यांच्यान उलोवन ना। कोणें म्हाका कांयच सांगूं ना। सो वाय शूड आय एस्यूम दॅट माय नेम इज आय एम नॉट इवन अ MP. इफ आय वॉज MP आय कूड हॅव अंडरस्टूड। सरकारान नेसाय स्फोट प्रकरणाची खर दखल घेतल्या। स्फोटांत घुसपल्ल्या सगळ्यांक पोलीस सोदून काडटले। बॉम्ब करपी सोंपिल्लो पपलू मुलगुंडाची फाटभूंय पळयनासतना तांकां रूम भाड्यान दिवपी घरकाराची पुलीस चवकशी करतले म्हूण पर्रीकारान उलोवन दाखयलां। ते सगळे आमी कंप्लीट ताजे उस्तून काडपाक सुरू केला त्या मनशाचे। पूण एक्यूज डेड जाल्ल्यांचो त्रास जावचे ना मातशें। एक्यूज मेलो न्ही, कित्याक त्रास जातलो? कित्याक ताका सप्लाय कोण करतालो तो सोदून काडटा, तो कोणाक विकतालो ते सोदून काडटा, तांकां सगळ्यांचेर केस घालता पळय। आनी कोणें ताका घरान दवरला पळय तिजेरूय केस जावंक जाय। बरें तांकां खबर आसा द कन्सर्न पर्सन नो दॅट दीस मॅन वॉज गोईंग एट नायट टायम एंड कमींग बॅक अर्ली मॉर्निंग एवरी डे। परत आमी बॉम्ब मारता ते कितें फकाणां तर लोकांक आतांय सांगता। आतां सांगून जालें। आतां आमी नाव वील स्टार्ट टेकिंग एक्शन आफ्टर जून जुलय नेक्स्ट सीझन देर विल बी एक्शन इफ यू कीप अननोन पर्सन विथ यू। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी। ई पावणी करपाक 17 कटकटी। हे पेलवना जाल्ल्यान सरकार सुप्रीम कोर्टाकडच्यान वेगळी पद्धत करून घेतलो। मुख्यमंत्री परिकारान मिडियाक हे उलोवन दाखयलां। कावऱ्या आनीक मीन आसा जाल्यार पळोवंक सोमारा परत सर्वे करतले। मात मिनाच्या येरादारीची सध्याची पद्धत पळयल्यार मीन चोरप शक्य ना असो दावोय परिकारान केला। कावऱ्या खणीवेले मीन येरादारीचेर नदर दवरूंक थळाव्याक नेमपाची तयारी मुख्यमंत्र्यान कावरेकारांकडे उलयतना दाखयली। गोंय सरकारान मिनाची ई पावणी केल्ल्यान मिनाची येरादारी करप आनी हेर सगळ्यो गजाली सरकाराक पळोवच्यो पडटात। सरकाराक हे जमचे ना अशें कोर्टाक सांगपाचें सरकारान थारायलां। कोर्टाक आमी एक सांगूंक सोदता ई ऑक्शन इज नॉट अ जॉब ऑफ द गव्हर्मेंट इन गोवन सर्कमस्टन्सीस बिकॉज देर आर टू मेनी थिंग्स इनवॉल्व, टू मेनी वेरिएबल्स। गांव थंयचो ट्रान्सपोर्टेशन, मागीर तुजें तें जेटी, मागीर हे दिवप फक्त सर्टिफिकेट दिवप वेगळें आनी टू बिकम अ ओनर you also owe responsibility. Government is not good for business.
म्हाका पडतो पडटा मरे प्रत्येकातून. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार बुधवाराक कावरेच्या लोकांक परत मेळ्ळो. नव्या सिस्टमीक लागून मिनाची चोरी जावप शक्य ना ही गजाल तांणी लोकांक समजावन सांगली. फुडल्या मंगळारा तो कावरेच्या लोकांक परत मेळटलो. They can put their supervisory staff. I will pay them also if required. And I have assured them there will be no hanky-panky. Secondly, we will do the survey on Monday for some extra material is there. Now we have to check up whether that material is dumped or it is within the lease. Because if it is outside the lease, it is dumped. If it is within lease, then we will have to record it. Ultimately, that also belongs to government. And because of the system, we showed them the system is live. You can see it, they can see it, she can see it, anyone can see the system live on the record. You don't have to go to the site also to see the system. So there cannot be any theft with that kind of system. Still, if they want, they can put security. And I have called them on Monday for doing the survey there, and Tuesday for all these other solutions. I think it is more of a tussle between the two groups rather than actual red flag. If a transporter is caught in illegality earlier and has been punished or at least something has done, then only you can say. Otherwise, if every truck I start identifying as then it is impossible. लोकायुक्त आणि माहिती आयुक्त नेमपाचे काम रोखडेच करतले अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान सांगले. लोकायुक्ताचोय चालू करतला बिकॉज अबाउट 10 जजीस आर रिटायरिंग दिस डेज. हॅव रिटायर दोन्ही घेतले बरोबर. ना आय एम नॉट टेकिंग ओपन. लोकायुक्तूच जाग्यार पडटा म्हणून नाका शिवर जाता ते. एस कमिशनर ते स्टेट कमिशनर केन्ना डिक्लेअर करता. SIC फुडल्या कॅबिनेटाक करता. चुकून उरले ते कॅबिनेटाक. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी तुळशीदास च्यारी. पणजेच्या पुलिसांनी मोटरसायकली आनी स्कूटरी चोरतल्यांचे रॅकेट फोडलां. दोगा चोरां सयत 13 स्कूटरी आनी मोटरसायकली जप्त केल्यात. शॉकात करपासारकी गजाल म्हळ्यार अटक केल्यात त्या दोगा चोरां मदलो एकलो पुलीस हेडक्वॉर्टर्सांतलो LDC विशाल सावंत पयलीं सावनूच निलंबीत आशिल्लो. आतां तो गाडयो चोरता. चोरयेच्यो आनीकूय गाडयो मेळपाची शक्यताय पुलिसूय उक्तातात. मोटरसायकली आनी स्कूटरी चोरपी एक मोठे रॅकेट पणजेच्या पुलिसांनी उक्ताडार हाडले. पुलिसांनी पुलीस हेडक्वॉर्टरांतलो LDC पर्वरेचो विशाल सावंत आनी मूळ बेळगांवच्या प्रतीक चिचोणेकाराक अटक केल्या. विशाल सावंताक पुलिशेंतल्यान पयलींच निलंबीत केल्लो. पणजे पर्वरे आनी भोंवतणच्या वाठारांतल्यान ते मोटरसायकली चोरताले. पुलिसांनी बुधवारा दनपार मेरेन 13 मोटरसायकली जप्त केल्यात. लास्ट नाईट वी हॅव अरेस्टेड 2 पर्सन्स. दोगां जाणां धरले. एकल्याचें नांव विशाल सुगंध सावंत, तो पर्वरी रावता, आनी दुसरो प्रतीक राजन चिंचेलकर, हो नेटीव ऑफ बेलगांव, आनी सद्याक तो पर्वरीन शिंगता. सो हांकां दोगांकी धरल्या आनी ते कडच्यान आमी काल राती 13 मोटरसायकल्स स्कूटर्स अटॅच केले. आनी मोबायल आनी मोटरसायकल मेळपाक चान्सीस आसा. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.